हे 30 तारखेच्यान म्हणजे सोमारच्यान अप टू 15 येत्या म्हयन्याच्या आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह ऑर्गनायज करतात. तातूंत रॅश एंड नेग्लिजंट म्हणजे हलगर्जीपणांनी गाडी चलोवप, मागीर डेझलिंग लायट्स, टिबल सीट, इम्प्रॉपर नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास, ह्या काही सेक्शना प्रमाणे आमी रिगरसली चॅकींग करतले. तातूंत पुलीस स्टेशनाचे लोक आसा पळय तेय आमच्या बरोबर रावन आमी जॉयंट ड्रायव्ह करतले. फाटल्या टायम तुमी एक म्हयन्याची ड्रायव्ह केल्ली तेन्ना कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो तुमचो? पब्लिकाचो रिस्पॉन्स म्हणजे हांव मागता तें कॉपरेशन मागता पळय लोकां कडेन की आमी इवन तुमकां चलन करून काड, म्हणजे टिंटेड ग्लास काड, हें कर म्हणच्या पयलीं तुमी आपूण जावन करपाक जाय, नाजाल्यार आमी फोर्सिबली काडटले ते. दिसता पूण एक लक्षांत घेवंक जाय की आमी रस्त्यार रावता म्हूण लोक हॅल्मेट घालता, ते उरफाटें जावंक जाय. म्हणजे हॅल्मेट लोकांनी आपले सेफ्टीक लागून घालूंक जाय. आज लोक समजता की आमी रावता, आमी चलन करता म्हणून ते हॅल्मेट घालता, वीच इज अ रॉंग वे ऑफ थिंकींग.